Jeremias अभिषिक्ता विशीं भाकितां येवचो आसा तो राजा. चॅप्टर 23. म्हज्या हिंडांतल्या शेळ्यांक सांडटात आनी शिंपडायतात त्या गोवळ्यांचेर कठीण दीस येवचे आसात. उलयता तो सर्वेस्पोर. ह्या पासत म्हजे पोरचेक चोरवाक वतल्या गोवळ्यां विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुमी म्हज्या हिंडांक शिंपडायला, ताका तुमी धांवडायला आनी ताची जतन तुमी घेतली ना. बरें तर, तुमच्या खोट्या कोत्तुबांक लागून हांव तुमकां शिक्षा दितलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण म्हज्या हिंडाचो उरलोलो जोमो ज्या दिसांनी हांवें शिंपडायल्लो त्या देसांतलो हांव ताका तांच्या खाशा देसांत पोत्तून हाडून जमा करतलो. तो सुफोळ जातलो आनी ताची संख्या वाडत वेतली. तांची राखण करूंक आनी तांकां चोरवाक व्हरूंक हांव गोवळी उपचयतलों. ह्या फुडें तांकां आनीक भिरांत आसची ना, आकांतूय आसचो ना, एकलो पर्यान सांडचो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर. पळयात, दाविदाक हांव एक प्रमाणीक फांटो उपचयतलों. तो खरो राजा कसो जानवायेन राज चलयतलो. हो दीस लागीं पावता. उलयता तो सर्वेस्पोर. ताच्या दिसांनी जुडाचें राज चैतिवंत जातलें आनी इस्रायलाचें कुल सुरक्षीत जियेतलें आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान सर्वेस्पोर आमचें दयाळायेचें नितीवंतपण. पळयात, सोपूत घेवंक लोक आनी केन्नाच अशें म्हणचो ना. ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतल्यो भायर काडल्यो त्या सर्वेस्पराच्या जिवाच्यान पूण सोपूत घेताना लोक अशें म्हणटलो. सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्याचे संस्थीक उत्तरेच्या देसांतली आनी ताणें तिका शिंपडायल्ली त्या सगळ्या देसांत हावन पोत्तून हाडली आनी आपल्या खाशा देसांत तिका रावूंक दिलें. तर त्या सर्वेस्पराच्या जिवाच्यान असो सोपूत घेवचे दीस पावत येतात. उलयता तो सर्वेस्पोर. खोट्या प्रवाद्या आड. प्रवाद्या विशीं जेरेमियास आपणाचेच भितर असो पिंगता. म्हजेच भितर फुटलां म्हजें काळीज, म्हजीं सगळीं आडां कडकडटात. सर्वेस्परा पासत आनी ताच्या पवित्र उतरांक लागून हांव एका बेबद्या सारको जालां. सोरो म्हजे तकलेक चडलोले भाशेन हांव जालां. सर्वेस्पोर म्हणटा. देवाक अविस्वाशी जाल्ल्या मनशांनी देस भरला. देवान शिराप घाल्ला म्हणून आख्खो देस दुकांत आसा आनी चोरवां मैदानां सुकी कोरडी जमीन जाल्यांत. वायट करूंक तीं पयलीं नीत मार्गार चलोवंक प्रयत्न करीच नात. खरेंच प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देवा धर्म नासलोले मनीस जाल्यात. म्हज्या मंदिरांत पर्यान वायट कोत्ताच ते म्हाका सांपडल्यात. उलयता तो सर्वेस्पोर. हाका लागून तांच्यो वाटो तांचोच घात घेवंक पावतल्यो. कालोकाच्या वाटांनी ते चलतात. तांचेरूच ते निसरून आडून पडटले. तांकां खास लावचे वरोस येतलें तेन्ना हांव तांचे नश्ट धाडटलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. समार्येच्या प्रवाद्यां मदें हांवें मुर्खेपणान देखल्यांत.
बालाच्या नांवान तांणी संदेश दिलो आनी म्हजे इस्रायल पोजेक वांकड्या वाटांनी व्हेली. पूण जेरुसल्याच्या प्रवाद्या सवें हांवें ओदीक खोट्यो वस्तू केल्यात. ते देवाक अविस्वाशी जाल्यात. पोत्तून लोबाड्यो सांगतात. वायट कोत्तल्यांचे हात ते घट धरतात. देखूनच आपली विकोट्टायेची वाट कोण सोडिना. म्हाका जाल्यार ते सगळे सदोमाच्या लोकां भाशेन जाल्यात आनी जेरुसल्यांत रावतात तीं सगळीं गोमोराच्या लोकां सारकीं. म्हणटच प्रवाद्यां विशीं सरसक्तीवंत सर्वेस्पोर सांगता हें. हांव तांकां जेवणाक कोडू भाजी दितलो आनी पिवंक विकारें उदक, कित्याक जेरुसल्याच्या प्रवाद्यांक लागून आख्ख्या देशांत देवधर्माचें कांयच ना. सरसक्तीवंत सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमकां संदेश दिता त्या प्रवाद्यांचें आयकुंकूच नाकात. ते तुमकां फसयतात. सर्वेस्पराच्या तोंडांतलें येता तें खूद उतर न्हय, पूण आपल्याच मनांतलीं सपनां तुमकां सांगतात. सर्वेस्पराचें उतर भेऱ्या कानांचेर घेतात तांकां ते अशें सांगतात. तुमकां शांती आसतली अशेंच सर्वेस्पोर म्हणटा आनी आपल्याच वाड्या प्रमाणें चलतात तांकां ते अशें सांगतात. तुमचेर कांय नश्ट येवचें ना. पूण हांवें म्हणलें, सर्वेस्पोर आपल्यो गुपीत येवजण्यो मांडटालो तेन्ना तांचे मदलो कोण तरी सर्वेस्परा उजीर उबो आसलो काय आनी ताचें उतर कोणें तरी आयकलां जायत. कोणें तरी ताच्या उतराक चीत दिलां आनी ताका कान दिला जायत. पळयात, आतां सर्वेस्पराचें क्रोधाचें वादळ सुट्टा. भिरांकोळ तुफान उप्रासता. तें नश्ट्यांचे तकलेर फुट्टा. आपल्या मनांत येवजिल्लें आसा तितलेंय शाती पावयल्या शिवाय सर्वेस्पराचो क्रोध थारचो ना. येत्या दिसांनी हें तुमकां सारकें थावें जातलें. हांवें ह्या प्रवाद्यांक धाडूंकूच नात, तरी ते धांवी गेले. हांव तांचे कडेन उलोवंकूच ना, तरी तांणी म्हज्या नांवान संदेश दिलो. म्हज्यो गुपीत येवजण्यो मांडटा ते हाजीर आसले जाल्यार तांच्यान म्हजो संदेश म्हजे पोरजेक दिवंक जातलो आसलो. आनी तांकां आपल्या खोट्या मार्गावेली आनी आपल्या वायटा कर्तुबां थावन कोड सोरूंक जातलें आसलें. लागीं आसा तेन्नाच हांव देव कितें उलयता तो सर्वेस्पोर, आनी पयस आसा तेन्ना हांव आनीक देव न्हय. म्हजे नदरेक पडना जावंक कोणाच्यान खंयच्याच गुपीत जाग्यार लिपोन रावूंक जायत. सगळेच कडेन अंतराळार आनी पृथ्वेर हांव आसांच म्हूण नकळत तुमी. उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हज्या नांवान फटकिरे संदेश दिवंक प्रवादी कितें सांगतात तें हांवें आयकलां. ते म्हणटात, म्हाका एक सपन पडलें. कितलो काळ पर्यान प्रवाद्यां मदें फटकिरे संदेश दिवपी आनी आपलींच सपनां परगट करपी आसतले. एकामेकाक सांगतात त्या सपनां उदेशी म्हजे पोरजेच्या मनांतलो म्हाका काडूंक ते भारी वावुरतात. तशें तांचीं पुर्वजां बाळां फाटल्यान वचून म्हाका विसरलीं. आपणाक सपन पडलां तें आपलेंच सपन म्हूण प्रवाद्यान सांगचें आनी म्हजे कडसून जाका संदेश पावला ताणें तो स्पश्टपणी परगट करचो. तोंडां आनी गोरवां मदें सर्स करूंक कितें आसा? उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय काय? उलयता तो सर्वेस्पोर. खडपां पर्यान फोडून उडयता तसलो तुत्यो म्हजें उतर न्हय. म्हणटच
प्रवाद्यां कडेन म्हाका विवाद करचो आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक ते म्हजीं उतरां एकामेका कडसून चोरून व्हरतात. आपल्यो जिबो आलयतात तितलेय पावटी भाकितां कोत्तात. त्याय प्रवाद्यां कडेन म्हजो विवाद. फटकिरीं सपनां धरून भाकितां कोत्तात त्या प्रवाद्यां कडेन म्हाका विवाद करचो आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. आपल्यो फोटी आनी बोडायो सांगून म्हजे पोज्जेक ते वांकडे वाटेन वतात. हांवें तांकां केन्नाच पाटोवंक नात व कदींच तांकां नेमूंक नात. हे पोरजेच्या कसल्याच फायद्याक ते पडनात, उलयता तो सर्वेस्पोर. जेन्ना ही पोरजा वो एक प्रवादी वो एक याज्ञीक तुमकां विचार करतात, सर्वेस्पराचो भार कोण? तुजो जबाब असो जावचो, तुमीच म्हाका एक भार आनी तुमचो हांव नाश कोरचो आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. आनी जो प्रवादी याज्ञीक वो कोणूय दुसरो म्हणत सर्वेस्पराचो भार, त्या मनशाक आनी ताच्या घोराब्याकूय हांव शिक्षा लायतलों. तुमी तुमचेंच मोदें एकामेकाक अशें म्हणूंक जाय. सर्वेस्परान कसलो जबाब दिला? वो सर्वेस्परान कितें सांगलां? पूण सर्वेस्पराचो भार अशें आनीक म्हणूं नाकात. कित्याक जीं कोण अशें उलयतात तांकांच हें तांणी वापरलेलें उतर एक भार जायत. कित्याक तुमी जिव्या देवाच्या उतराचो अर्थ तुमकां जाय तसो बदलतात. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर आमचो देव तो. प्रवाद्या कडेन तुमी अशें विचारूंक जाय, सर्वेस्परान तुका कसलो जबाब दिला? वो सर्वेस्परान कितें सांगलां? पूण सर्वेस्पराचो भार अशें मनशात जाल्यार सर्वेस्पोर अशें सांगता, सर्वेस्पराचो भार अशें म्हणूंक तुमकां हांवें आडवारलोलें आसता. सर्वेस्पराचो भार हें उतर तुमी अजून वापरतात म्हणटच हांवूच तुमकां उबारतलों आनी म्हजे मुखायलीं शेवटून उडयतलों. तुमकां आनी बरोबर तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या शाराकूय. तुमचेर हांव सासणांक तोखपाची लज हाडटलों. सरोन सरोना आनी विसर पडना तसलें निर्भाग. देवाचें उतर हें.